2 Raza chapter 4. C. Elishan केलोली कांय ओचोऱ्या. विधवेचें तेल. प्रोवादी बondhu-bhav ह्या जोमेआंतल्या एके वांगड्याचे बायलेन एलिशाक सांगलें, म्हजो पोती आनी तुजो sevôk मेला. तो देव-भिरांतीचो मोनीस असलो म्हूण तूं जाणाय. आतां एक रीण दिवपी सावकार म्हजे दोगूय भुरग्यांक गुलाम करून व्हरूंक आयला. एलिशान म्हणलें, तुजे खातीर हांवें कितें करचें सांग म्हाका. तुज्या घरांत कितें तरी आसा? तिणें जबाब दिलो, तुजे चाकुरणीच्या घरांत फकत एका तेलाच्या आयदोणां बगर आनीक कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, तूं भायर वच आनी तुज्या शेजाऱ्यां कडचीं रिकामीं आयदोणां उसणीं मागून हाड. तुका मेळटात तितलीं हाड. मागीर भुरग्यांक घेवन घरांत भितर वच आनी दार बंद कर. उपरांत तुज्या आयदोणांतलें तेल त्या सगळ्या रिकाम्या आयदोणांनी वतय. एक आयदोण भरतोच कुशीन काडून दवर. म्हणटच ती उठली आनी आपल्या पुतांक घेवन घरांत भितर सरली आनी दार बंद केलें. ते तिका आयदोणां हाडून दिताले आनी ती आयदोणां भरीत रावली. हे पोरी आयदोणां भरल्या उपरांत तिणें पुताक म्हणलें, आनी एक आयदोण म्हजेशीं दी. ताणें तिका जबाब दिलो, आनीक रिकामें आयदोण उरूंक ना. मागीर तेल व्हांवपाचें बंद जालें. तिणें त्या देवाच्या मनशाशी वचून ताका सांगलें. तेन्ना ताणें तिका म्हणलें, वच आनी तेल विकून त्या रीण दिलोल्या सावकारचें दुडू फारीक कर. उरलोल्या तेला वरवीं तुजो आनी तुज्या भुरग्यांचो सांबाळ कर. शुनेमाची ओस्तोरी आनी तिचो पूत. एक दीस एलिशा शुनेमा वेतालो. थंयसर एक नांव वस्ती बायल आसली. आपणांगेर जेवूंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो. उपरांत सदांच थंयसरल्यान येताना वेताना तांगेर तो जेवूंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता. तो दुबावीन एक देवाचो भाग्यवंत मनीस. ताका आमी वयर पाठसार एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बाज, एक मेज, एक कोदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना थंय ताका रावून दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडांत गेलो आनी थंय आड पडलो. ताणें आपल्या सेवोकाक गेहाजीक म्हणलें, शुनामाचे ओस्तोरेक आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती ताचे फुड्यांत आयली. एलिशान म्हणलें, तिका हें सांग, पळय, तुवें आमचे पासत हें सगळे त्रास घेतल्याय. आमी तुजे पासत कितें करूंक जाता? राजा लागीं व फौजेच्या सेनापती लागीं तुजे पासत उलोवं? पूण तिणें जबाब दिलो, हांव म्हज्या लोकां मोदें जियेतां. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? जेहाजीन जबाब दिलो, तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाल ना आनी तिचो घोव म्हातारो जाला. एलिशान ताका सांगलें, तिका आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारासोशी उबी रावली. ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एक भुरग्याक वेंगयतली. पूण तिणें म्हणलें, ना म्हज्या दोनया, तूं एक देवाचो मनीस आनी हे पोरी तुजे चाकुरणीक फटोय नाका. पूण ती ओस्तोरी घोरबेस जाली आनी एलिशान सांगलोलें ते पोरी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो वाडलो आनी एक दीस आपल्या बापायशी वचूंक भायर सरलो. बापूय लुवप्याशी आसलो. ताणें बापायक म्हणलें, आय, म्हजी तकली फोडटा, म्हजी तकली फोडटा. बापायन आपल्या चाकराक म्हणलें, ताका आवयशी व्हर. ताणें ताका उबारलो आनी आवयशी व्हेलो. भुरगो तिचे उंटयेंत दनपार पर्यान बसलो आनी उपरांत मेलो. वयर माळयेर वचून तिणें ताका देवाच्या मनशा एलिशाचे खाटीर घातलो.
आनी दार बंद करून ती भायर सरली. तिणें आपल्या घोवाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्या बरोबर एक सेवोक आनी गाडू धाडून दी. हांव बेगीनचे बेगीन त्या देवाच्या मनशा सोशी वचून येता. ताणें विचारलें, ताचेशी आयज तूं कित्याक वेताय? आयज अमासूय न्हय आनी सोनवारूय न्हय. तिणें म्हणलें, आसून दी. मागीर गाडवाचेर बसका घेतली आनी सेवकाक सांगलें, चल वच फुडें, हांवें सांगल्या बगर थांबूं नाका. हे तरेन ती भायर सरली आनी कार्मेल दोंगराचेर आसलोल्या देवाच्या मनशा सोशी पावली. ताणें तिका पयस थावन पळयली आनी आपल्या सेवकाक गेहाजीक म्हणलें, पळय, आमची शुनामीत वस्तरी येता. धांवून वचून तिका मेळ आनी विचार कर, तूं बरी आसाय? तुजो घोव बरो आसा? तुजो भुरगो बरो आसा? तिणें ओय म्हणून जबाब दिलो. ती तशीच फुडें दोंगराचेर त्या देवाच्या मनशा सोशी गेली आनी तिणें ताचे पांय धरले. तिका पयस धुकलून दिवन जेहाजी फुडें सरलो. पूण देवाच्या मनशान म्हणलें, आसून दी, तिचें काळीज मौन खूब दुखलां आनी सर्वेस्परान हें म्हजें सोशिलें लिपोवन दवरलां म्हाका कळूंक ना. तिणें म्हणलें, धोनया, हांवें तुजे लागीं पूत मागलोलो? म्हाका फटय नाका अशें हांवें म्हणूंक ना? एलिशान जेहाजीक म्हणलें, तुजो झोग वयर कोंचून घे, म्हजी बेकाती तुज्या हातान धर आनी वचूंक लाग. रस्त्यार तुका कोणूय मेळ्ळ्यार ताका वळखूं नाका. तूं म्हजी बेकाती भुरग्याचेर दवरतली. पूण भुरग्याचे आवयन म्हणलें, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सोडची ना. तेन्ना तो उठलो आनी तिचे फाटाफाट गेलो. जेहाजी तांचे पयलीं गेलो आनी भुरग्याचेर बेकाती दवरली. पूण कसलोच आवाज येवंक ना, न्हय म्हूण हालचालूय दिसली ना. देखून तो एलिशाक मेळूंक परत गेलो आनी ताका म्हणलें, भुरगो जागो जावंक ना. एलिशा घरा आयलो तेन्ना ताणें आपले खाटीर मेलोल्या भुरग्याक देखलो. तो भितर गेलो आनी दोगूच जाण भितर आसून ताणें दार धांपलें आनी सर्वेस्पराक मागणें केलें. मागीर तो खाटीर चडलो आनी भुरग्याचेर आड पडलो. आपलें तोंड ताच्या तोंडाचेर, आपले दोळे ताच्या दोळ्यांचेर आनी आपले हात ताच्या हातांचेर घालून रावलो. आनी ताचेर असो आड पडलोलो आसतना भुरग्याच्या आंगाक ऊब आयली. तेन्ना तो नव्यान उठलो आनी घरांत भितरूच हे आनी ते वाटेन भोंवूंक लागलो. परतून खाटीर चडलो आनी ताचेर आड पडलो. भुरग्यान 7 पावटी शिंको मारल्यो आनी आपले दोळे उगडले. तेन्ना ताणें जेहाजीक आपोवन म्हणलें, ते शुनामीत बायलेक आपय. ती येतोच ताणें म्हणलें, तुज्या भुरग्याक घे. ती आयली आनी ताच्या पांयां पडून जमनी सरपटली. उपरांत आपल्या भुरग्याक घेवन ती भायर सरली. वीख घातलोलो कार्ड. एलिशा परत जिगालाक आयलोलो तेन्ना तेसान खर भूक पडलोली. ताचे बरोबर प्रोवादी बंधू-भाव बसलोले आसतना ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, एक व्हड आयदन उजार दवर आनी प्रोवादी बंधू-भावांक कार्ड तयार कर. तांचे मदलो एकटो वखडी वनस्पत हाडूंक शेतांत गेलो. थंय ताका एक रानवट्टी वेल दिसली. ती ताणें आपल्या नेसांत बांदून हाडूं येता तितली तोडून हाडली. ती ताणें कातरली आनी शिजतल्या कार्डांत घातली. ती कसली वेल ती तांकां खबर नासली. मागीर सगल्यांक तो कार्ड वांटलो. पूण तो चाकोना फुडें तांणी बोबाट मारली, देवाच्या मनशा त्या आयदनांत मरण आसा. तो कार्ड तांकां खावंक मेळ्ळो ना. एलिशान म्हणलें, थोडें जेवण तरी हाड. तें जेवण ताणें त्या आयदनांत घातलें आनी म्हणलें, आतां तांकां जेवंक वाड. आनी कितेंच वायटाक पडपाचें त्या आयदनांत नासलें. उंड्यांचें
वाडोवप चडोवप बाल शालिशा थावन कोण एकलो मोनीस प्रथम फळांचे उंडे जवाच्यो 20 भाकऱ्यो आनी गोट्यां सयत होरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिशान म्हणलें, ते लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान प्रतिपाल केलो, 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवं? ताणें आनीक एक पावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता. तीं खातोलीं आनी अजून उरतलें. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातोच सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणें अजून उरलें.